असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ही. ज्योतिष दर्पण पळयता शामगल सकड यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक मेगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आजी आमगेलोटो मस्त समय नंतर पेंडुलम हाजे मुखांतर परिहार सांगचे ताजी विश्लेषण करतसले तुमकां सगळ्यांगे परिचय आसा. लास्ट टाइम एपिसोडांत हांव पुरे सांगला. उडुपा तुलान आयल तसले जनार्दन नायक माम आमगेलोटो सचंग हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. नमस्कार. तशी नायक माम मागीर कशी आसाची? आराम आसता. देवाला अनुग्रह मंजेश्वर देवाला अनुग्रह तुमगेला आशीर्वाद म्हणल्यार तुमगेला म्हणल्यार भट मामा तेंगेला नेक्स्ट गुरू तुमगेले हे पळय कशें जाता लायक जाता पिरामिड म्हणल्यार हांव एक इन्वेन्शन करता वता. आमगेले एक पेंडुलम एक वास्तू मागीर आतां मेडिटेशन सेंटर म्हणून केलां ध्यान शिबीर. तांत म्हणल्यार हांव शिकलां तें शिकिल्लें म्हाका करूं काय म्हगे लौकीक आनी विज्ञान. आतां म्हणल्यार हांव आतां रिटायर. कॉल असल्यार तुमी कॉल करेता नायक माम पेंडुलम मुखांतर ताका उत्तर दिताची. म्हणल्यार आतां एक जालें कोरका म्हणून दिसलें म्हाका कोणाले घेना पिरामिडा बैसून ध्यान करचें तें करतना तांचो मस्त एनर्जी येता. एक नमून एक म्हळ्यार एक 5 घंटे चेड हें येता एनर्जी येता. तांतूची आमी हिलींग करता. हिलींग म्हळ्यार हे शरिराक केलो जेन्ना तोंदरे आसतात ते कोणाच्यानय काडूं जायना. केलो जेन्ना तें जालां हें जालां म्हणून सांगताची ते आमी कसाल करता म्हळ्यार पिरामिडा भितर बसोन सादारण तांचो केलो पैरा मॅट्रस म्हूण आसा ताका एक 15,000 रुपया बर जाता. मागीर पैरा पिल्लो म्हूण आसा ताका 28,000 रुपया जाता. पिरामिडा एका 14-15,000 रुपया जाता. मागीर हांवें कॉस्मीक एनर्जी म्हणून एक प्रोसेसर म्हणून तांगेलें आशिल्लें तें तांगेलें मेळ्ळां हांवें केल्लें म्हळ्यार एका 40,000 रुपया जाता तांतूं. म्हळ्यार अल्ट्रा मॅक्स म्हणून दवर न्हू तेका चल म्हणल्यार विश्व शक्ती आसना न्हू बट तें अशें येवन आमगेलें सहस्रार चक्रास करून हें जाता. मागीर तांचो मस्त प्रयोजन आसा. एक मानसीक जावन चेडूं दत्तनाची बुद्धीमानी म्हणटा ताका आमी तें सांग मानसीक आनी मानसीक ताची काही मक्षाची मागीर चलून करेक्ट आसताची जाल्यार समाची ज्ञान वृद्धी जावन आसना. नाही थंय न्हिदायचें आमी तें अंतलारी पूरा आमी करता. कितलेंची एक स्वयंचिकित्सा म्हणून एक ध्यान आसा तांत हें करून आमी करताची. ताच्या फुडें आमी पळयता कसाल म्हळ्यार पेंडुलमा निमित्त अशी जावच्याक तांकां कारण कसालें म्हणून ताच्या पेक्षा फुडें हाजें कसाल प्रयोजन पुरो मेळटा. आतां केलो जाणाक म्हयनो जाता गुरबीणपणां मिसकॅरेज जाता. केलो जाणाक गुरबीणपणां येना तें सम करूं जाता. मागीर कशें जालें तुमगेलें हें केलो जाण रात्री गळ जाल्ल्यावर जाता तें जाता येता म्हणून वमाताची तें पुरा केलो नाका जाल्यार अनिश्टच पळय हें. मागीर केलो जाण मस्त मानसीक जावन आसताची. कितलें सांगल्यार तांकां कोणाच्यानी सम करूं जायना. देवाल प्रसाद दिल्यार तांकां तें तांगेले एक लोक ते करून आमकां भायर हाडूं जाता. कळ्ळें तशेंच अन्य कृष्ण नांव म्हणजे ताका तें मुक्त पिरामीड ध्यान ध्यान म्हणून सगळे पिरामीड आसता ताचे भितर पैरा मॅट्रस घालून तांकां न्हिदा न्हू ताजे वयर कॉस्मीक एनर्जी प्रोसेसर दवरल्यार तें एनर्जी हांगा सहस्रार करून वतात. देवाल शक्ती कॉस्मीक विश्वद शक्ती म्हळ्यार पुराय विश्वद अनुभव मंडळांत बरोबर शक्ती तो तांडून घेता. तांडून घेवन पिरामिडास करून सहस्रार प्रती चक्राक वता. एक्चुअली मनशाक कसाल म्हणल्यार शरिरात तोंदरे येवची कसाल म्हणल्यार अनारोग्य म्हळ्यार डॉक्टराला वच्यो ताका डॉक्टरची तो शिकला तो डॉक्टर म्हणचे ताका म्हळ्यार तागेलें काम तें. आमी डॉक्टर जावचे ना आनी डॉक्टराल्या चमकल्याची. आतां मानसीक डॉक्टराला वताची तांणी जावन मानसीक न्हय संदर्भ समाधान जावन तांणी मानसीक जावन आसताची. तांकां कितलें केल्यार डॉक्टरांनी सम करूं जायना. म्हळ्यार देवाल एक अनुग्रह आसल्यार कसलें जाता म्हणून आतां पळयत आमी कितले टायमाचे म्हळ्यार चिकित्सा केल्या जाणाक एक वार भितर आमी सम करून दिता. परगांवान दूर आसला तांणी कशी केल्या तांकां येवचें अरेंजमेंट केलां हांवें तेका 2 BHK घर घेतलां हांवें आतां. मागीर तांचे भितर हॉल 2 BHK हॉल पुरो परिस्थिती आसता. तांकां कसाल करता म्हळ्यार परगांव चुकून आयल्यार तांकां पिरामिडा भितर त्या मॅट्रसांनी जायत हांव
हां हां ते रबचता वय त्यांनी तातून येतोच्या कसं म्हणलं जाव का जाल्ल्या रे तांकां वतान रिजल्ट कळतं की कळटा तेतून कळटा ते नंतर हांव कसं करूं सुरू केला फुडें 7 वर्स फुडें पुराण क्रिस्टल्स हे पदक घालता पळय ते क्रिस्टल्स बॉडीर दवरून आमी चिकित्सा दिताची पिरामिडा भितर ते एक म्हणल्यार अमोघ म्हळ्यार तातूंत कसो रिजल्ट मेळटा 2-3 दीस भितर रिजल्ट मेळटा तातूंत ताका आतां आमी कसो केला म्हळ्यार म्हाका एकली बायल मनशी मेळ्ळ्या तिका एक मस्त आशा एक 3 म्हयने 2 म्हयने शिकता आसती तिका हांव शिकयता आसता म्हळ्यार हे बायल मनशान येयल्यार तिकाची सोड दिता आसता आतां हांव तिणें पळय ती म्हगेल्या तितले हुशार जाल्या ती आतां तर जाल्ल्या निमित्त आमगेलें काम म्हळ्यार हें न्हय एक कॉलर आसा जायत नमस्कार 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 सांगायची तुमगेलें नांव आनी कसलें हांव मैसूरादोकून श्रीनिवास म्हणून उलयता सर कोण मैसूरातुला ना श्रीनिवास म्हणून वय 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 श्रीनिवास माम नमस्कार नमस्कार कशे सची? नमस्कार आराम आराम तुम्ही सुरेखोरची की म्हणून ज्योतिष दर्पण वय वय केला पुढे वय ना अद्याप पुढे मस्त ट्राय केला हांवें हा सुमार काळ नंतर तुमगेले एक उल्लोचे ते देवाला वय, कर्मगृह म्हाका नायक मामाला खंयचेय प्रोग्राम हांव मिस करना आणि मैसूरांत एक असो श्रीनिवास माम वाह. श्रीनिवास माम नायक मामा उलयाचे सांग्या नायक माम नमस्कार नमस्कार हांव मस्तपटी तुमकां ट्राय करता म्हणलें केलें म्हाका जायी न्ही आं तशी म्हाका कसं की आमगेल्या घरात एक मस्त प्रॉब्लेम असतो आं ते प्रॉब्लेम म्हळ्यार कसं म्हळ्यार सुमार एक 100 वर्सां फुडलीं घर आमगेलें आं परंतु कसं म्हळ्यार आमकां म्हगेल मालगड कोण की मैसूर रायले हांगा कामां आशिल्ले आं तशें आमकां ते पोरुगे जावन येयलो जागो तो आं तशी त्या जाग्यान तूं आज्या पशी फुडें आमी चंद्रशेखर गुरुजी म्हणून ताका पण वास्तू न्ही पळयले आं हां सरळ वास्तू सरळ वास्तूच्यो वय सरळ वास्तू वय त्या कसं की प्रॉब्लेम आसता म्हणून सांगलो तांणी वाह वाह आतां मागीर आनी नाका आतां इतलें न्हू हांव आता आतां घरान तू कसो दोष म्हणून प्रश्न वा नाही वय घरांत वय नाही आमकां घरान तूं कसं नाही एका घरकडे आयल दुड्डू घरकड व्हरना तें पळया आं म्हाका किरी- तसलें किरी- किरी नाका जाता. इतलें पुरो तांकां कळल्या पुरे विषय कळली तांकां नायक पेंडुला मामाक. पळयता तुम्ही कसं सांगता म्हणलें पुरे नायक मामा कळला उतर दिता हां निमगेल्या एक आन्सर दिला हा जाल्यार आता नायक माम तुमकां निमगिता न्हय श्रीनिवास माम हा तुम्ही ताका उत्तर दिला जाल आतां जायत आतां तुमगेलें स्ವಂತ जागो की वय स्ವಂತ म्हळ्यार ते हांतू बरोवन दिला राय नाही नाही जाऊ आता तुम्ही स्ವಂತ तुमगेलें आतां आसना वता आता वय, तुमगेला वय, आता वय. असतो कितले जाग आसता तो मैसूरांत कितले म्हळ्यार म्हगेल हांतू ते पेपर हांतू तांणी बरयला कसं म्हणून सांगला रे फुडें स्क्वेअर फीट लेख न्हय न्हू ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ ಗುಂಟೆ ಎಂಟು ಅಡಿ ಚದರ ಜಾಗ ಮೊಣಕು असो असो म्हाका कितले पुरो इदा तांत घर आसता तुमगेलें न्हू वय पळयता महागड म्हळ्यार आतां कशें घर बांदूं येतलें हांवें मुखारी तांणी निमगिला लायक पर उत्तर दिया श्रीनिवास माम आं तांणी पेंडुला मेह करता आसताची गोंडयता आसताची हां 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 जय बारी ओल्ड घर न्हू श्रीनिवास माम तुमगेले 100 वर्सां फुडले तागेले विशय पळयता श्रीनिवास माम ऐकत आसा वा ताणें आशिल्लें वय वय ते आतां बेत्तू ते काही जायना पळय ऐका ऐका आतां तुमी आशिल्ले घरा आसा पळया ते ज्या गेरे ते समस्या आसा हां हां ते मागीर सांगता हांव एक नाही ओढ ना नाही, नाही. सांगायची ओढ ना नाही एक घरान तूं समस्या जाग्यात खाली जाग्यात समस्या आसता वय मागीर घर लागीं समस्या आसता वय घर लागीं समस्या आसा वय वैयक्तीक जावन तुमकां समस्या ना देवाला अनुग्रहाने परिपूर्ण आसा वय वय खंडित हांव सांगेल कळ्ळें तुमकां वय 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 आतां त्या जाग्या आशिल्ली समस्या तुमकां आकर्शण जाता वय घरला आशिल्ली समस्या तुमकां आकर्शण जाता घरला तातूंत बारी तापत्रय तेची भायर वचून आयल्यार तुमकां तापत्रय ना करेक्ट वय भायर तुमकां कुचेर आसता घरकड आयले म्हणल्यार किरकिर भारी संतोशान नायक आसता मामाक पुरे कळता श्रीनिवास माम आमकां तांणी पेंडुला माम पुरे सांगता आमकां नक्षत्र नाका राशी कसलेय नाका नाका. नांवय नाका कसलेय नाका तुमगेले तांकां तुमगेले जाग्याचे कंप्लीट तुम्ही ते 100 चांगली पळय 100 वर्सां सर फुडले वय ते पुरे जागे आतां पिक्चर गजाल म्हणल्यार पळयता देवाला अनुग्रह उणे आसताय एका वय नागाल नड आसता तूं वय
आज्यापाशी पुढे एक प्रश्न दवरला तशी सांगला तुम्ही अष्टमंगळ प्रश्न सांगला चेड सांगता मस्त मागीर- नायक माम आमचे तुम्ही एक उजवाड दाखवून देऊ का आता ब्रह्मचारीचं एक प्रॉब्लेम असतंय ब्रह्मचारी कळलं त्या जाग्यार सांगता घरला नाही हा हा त्या तुम्ही 100 वर्ष पुढली जाग म्हणाल पण तंतू जाग्यान तू ब्रह्मचारीले प्रॉब्लेम असा म्हण मला आमगेल कुटुंबीच की नाही, राया मागीर सांगता नाही रायाल त्या असं आम्ही आता जाऊ रायाल का की बा? सांगेल त्या तुमको संबंध पावेल नाही त्या तुमक संबंध पाहिल नाही की त्या जाग्यार राहील त्या आशिला हा 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 जालें प्रेत आसता त्या जाग्यारी तसं कसं नाही पर्याय देऊ नाही नायक सांगता माम. तुमकां नाही नाही तुम्ही सूर्य ऐके अशिनास माम नाईक मामाल पूर जत तर तुम्ही क्वेश्चन निमगे जय नावा हा, जायचं पडतं, तुमको जायचं. संबंध पावले म्हणता नाही म्हणता त्या तुमक संबंध पाहिल नाही म्हण त्या जाग्या संबंध नाही ते प्रेत कितलं म्हणून सांगता 1 2 3 4 4 ಪ್ರೇತ ಅಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟು ತ್ಯಜಾಗ್ಯಾರಿ ಹಾ 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 ಹೆಣ್ಣು 1 2 ಗಂಡು 1 2 दोन्ही धरले दोन्ही पाहिले प्रेत असतात हा नमगला नमगायचे आमकां कितले जण परिहार करून दिला तुम्ही सांगितले मग मना जात हे तुमका आजी पुढे प्रश्न केला तंतू येऊन शापूर की म्हण सेम सेम आयला बट माम नाही आता तंक पळया तुम्ही प्रश्न मागे- तू किती मागे रे. वेळेस पळया आणि तू कुठले सांगतात प्रेत संचारच नाही म्हळ्यार तुमकां गेज्जे संबंधी सौदाने ऐकूच्या पुरो वय रात्री वय वय गेज्जे शब्द नाही ऐकत वय वय पुनवे लगी लगी येताना जातात अशी हा मागीर कोणे बायल्यान कोणे वतच म्हण लेखचे हा मागीर माट मंत्र करते ना त्या जाग्यार नीच शक्ती ना बाट मंत्र या पुरे ना काही कोणी केलेलं कसले ना नीच शक्ती ना कुटुंब सदस्यर दोष ते तुमगेले पळयता तुमगेले नाही ते त्या जाग्यार तुमगेले कोणा नाही. तुम कोणा जाग म्हणला तांगेल त्या दोषू हा हा मागीर वाघ दोष असा. लगी लगी येईल तशी एक नमने हुशार ना अशी जाऊचे सांगता मा वाघ त्या पुरे दोष शिरोस माम कसल दोषच म्हणून सांगता मा त्यांनी पुरे सुरू का तुम्ही सांगचे पाहिजे पुढे सांगता त्यांनी वाघ दोष असा हा हा भस्म प्रयोग असा मानसिक आक्रमण असा दृष्टी असा हो या पुढे पुरे जणांना सांगला की या फर्स्ट ऐकूचे शिरोस माम वाच तो समनाचा जो जाग्याचो घराकडचे नाही वय मग नायक मामाला अजिवेर विश्वासो येतच इतले पुरा दोष आसा त्या केला जन कसा सांगता म्हळ्यार तुमकां संबंध पावले ह्यो दोश एकय तुमकां संबंध पावलेलो नाही त्या हांव सांगितलें आयकलें का तुमी वय 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 हे दोष पुरा जाग्या निमित्त येईल जो रायाल कालाज कोण येईल ते दोष तुमकां थंय आसा हो तुम्ही आता केला जन कसा करता म्हळ्यार ते दोष आसा म्हळ्यार तांगेल नांवार करतात आनी नाही त्यांनी कसं नाही नाही हांव त्यांनी सांगता कसं नाही नाही त्यांनी हांव रायाला सांगता सांगता नाही की नाही त्या- नाका तांणी ऐकाय ऐकाय आता दोष असं म्हणाल कोणी तुम्ही वचून पोरासम करून येताची ते कसं झालं तुमकां कसले दोष ना खाली दुड्ड खर्च केले ना ऍक्च्युअली कसं झालं म्हणल्यार ते जाग्यार आशिल्ले दोष आस पळय तुम्ही निवारण करका मला तर रायाल कुटुंबियांनी परिहार करता की आम्ही करतो आता तुमकां रबला न्हय रायाला वचून सांगला त्यांनी करना म्हळ्यार तुमगेले आदी आजूच नव्हत आमकां वय, कसं वय, झालं वय. म्हणल्यार आम्ही कसं करचें म्हणल्यार आमकां थंय भविष्याच्या रपच्या का देवाला अनुग्रह जावचे खातीर त्या जाग्यार आशिल्ले दोश आमी निवारण करचे आमकां तांचो संबंध ना जाल्यार खंय वचून कोणाकय दवरका म्हण ना तुमी भिवचे नाका जाय करच्यो जायना ताका पुरो वाट दाखोवन दिता देव कळ्ळें त्यांनी एक कसं पटी करू? नायक मामान मैसूर येऊ का नाका हांव घेतला की फोन करून सांगता नाही तुमी तुम्ही येऊन आमके एक परिहार कोण देऊ का नायक मामा हांव थंय येवं का म्हूण ना अशें सांगितलें आयका राया तांगेला बारी मेळचे ते करचे ते पुरे तांगेला पळया देव कशी अनुग्रह करता म्हूण पळया म्हाका म्हळ्यार हांव आतां जर्नीचें केवूण केलां म्हळ्यार ट्रेनार येता आं नाही हांव तुमकां कारा व्यवस्था करता ना म्हाका कारार वचचें जायना हांव जाय जाल्यार एक 300 किलोमिटर ड्रायव्हिंग करता म्हाका कांय जायना म्हगेल्या कारार वचून येवचें हांवें देवान जाय जाल्यार तुमगेले येवचे वच्चे खर्च नाही हांव देता नायक मामा पळया देव कशी अनुग्रह तुमका प्रश्न एक उत्तर मेळ्ळी वे श्रीनिवास माम आतां वय, पळय वय, तुमकां चुटूक जावन सांगता घर लागी तितलो पळय देवर ना ना घाल
अनुग्रहना देवासमन दोषस्व अस नागादम दैव तेमयस आमचं कुलदेव रामनाथी. हांव सांगेल ना आता पुरा सांगताचे नायक माम तुम्ही कसल जालें गो तो जाता सांगता शिनाचो ऐकायचे हा हा हांव सुरवेकर सांगलें तुमगेल्या कसल म्हणल्यार हे जाग्यार आशिल्ले दोश तुमकां आकर्शण जाता एक समूह वय वय करेक्ट. तशेंच त्या जाग्यार आशिल्ले दोश घरल्या गीतेचे दोश आसा ते तुमकां आकर्शण जाता आं वय 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 तें आमी कितें करता हें करता म्हणून वास्तू करता आनी तुमी कसलेंय कोरगा म्हणनाका ती नाशिल्लें दोश दुसरोची तुमी केल्लें दुसऱ्यांची आतां तुम्ही कसा कंचिकीची का विंगड वखत घेतला म्हणजे वय म्हळ्यार विंगड कंचिकी रोगा का मात्या दुखी का नाही नाही त्या तांकां कशी हें अनारोग्य नाही तांकां नांगची ना ना जाल्यार तांकां दुसरं बरोबर ना दुसऱ्या अनारोग्या निमित्त तांकां जायना आतां हांव एक सांगता पट माम घरल्या कसलें श्रीनिवास माम तुम्ही अनेक विक्षकांक दिशा पळय इतली वेळ इथं उलयतास म्हणून एक नायक मामाला कंप्लीट डिटेल जेवन आजी कॉल करूंक अवकाश आसा. श्रीनिवास माम वय ऐकाय सांगा. वय तें म्हणल्यार आतां एक विंदुराची म्हणजे तुमगेल्या घरल्या मेल्ल्या म्हणलें क्या हा कळ्ळें माय एक दोन दीस जाता ते बशा जायना सद्दिल्यार मेळना कडे उदबत्ती दवरचे गमा गमा करचे प्रसाद दवरचे पुरा दवरचे मागीर एक 4-5 दीस नंतर विंदूर मेलता विंडूर एके सुकून वता एके मेळटा म्हळ्यार तेकी मूज लावच्या सोडता त्यान मेळटा तशें जाल्यार निमित्त तुमगेले चुकव्या जाल्यार अनुभव तुम्ही न्हय 5 दिसा गेल्यार अनुभव तुम्ही म्हण श्रीनिवास माम कणकणांनी तुमकां न्हय विंदूर सोदया कसं नाही हो म्हणे कोण परिहार करू जातो नायक माम कोणाकय मेगेलांत कशी म्हणल्यार म्हाका देव समर्थ कळ्ळें तुमकां पुरा परिहार सांगता हांव हा तुमकां जाल्यार एक सर्ती येया तुमी उडपाक आं जायत जायत उडपा पुरा एक दीस बसून पुरा तुमकां पुरा करेक्ट सांगता जायत तुमी येवका म्हणिना प्रोग्राम हांव पळयत आसता. नाही नाही एक पटी तुमकां कॉन्टॅक्ट करता म्हण लेखील म्हाका आदी तुमी मेळ्ळे मेगेल भाग्य मेगेलें प्रति शेनवारा ನಮ್ಮ टीव्ही येता 3 दर 4 ताईं एक 3 वर्स दोन येता हा हा श्रीनिवास माम मागीर मध्यान आमी प्रोग्रामा मध्यान तो नायक मामा नंबर दिता तुमकां ताणी नंबर सांगता त्या नंबराक तुमकां कसले डाऊट असला मागीर प्रोग्राम भितर फोन म्हळ्यार आतां कसाल आणि विंगड वीक्षक मालगड मनीस आमी सांगची कसाल म्हणल्यार मालगड मनशाक तुम्ही नाही हांव सांगची कसाल म्हणल्यार तांकां कश्टार आसात आनी वय तांकां देवा केलो जाणा देवाना दाखोवन म्हाका दाखयताची वय तांगेले कश्ट परिहार जाता म्हळ्यार हांव कोणा लागीं कसाल हें करना कोणाक पेटयना वय होम हें कसाल हें नाका म्हाका मेन म्हणल्यार आमी आराधना करून घेवचे कुलदेव आठरपंटे देव श्रीमंत अनंतेश्वर देव ते वचून तुम्ही कसाल परिहार कोरका ते केल्यार मॅजीक ते तुमगेले पुरो परिहार जाता मंगेश्वर देवा कुडगास केला जाल्यार श्रीनिवास माम वय तुम कसं काय नायक मामान एक पटी आमगेले जाग्यार रायल्यार लायक केला पळया तुमी एक फोन करा परत तुमकां परिहार सांगता आं जायत जय एक श्रीनिवास माम लास्ट टाइम तुम्ही राया लागी मेळचे ते एक बाकी वरला आमगेला वय 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 जल्लार यावनी नायक मा मोठो येताची जल्लार जायता वय वय गोपी भट मामा भटमामा सांगता आमी जायना म्हणून सांगू जायना रायाला मेळचे वय भटमामाला अनुग्रह जावं प्रोग्राम आमी तांकां आपोवन योग घेतल्यार मेळटलो रायाला एक आपोवन व्हरच्याक श्रीनिवास अंका नायक मामा ಖಂಡಿತ गोपी भट माम तुम्ही आयला रे तुम्ही नायक मामा लोट आयला आमकां भारी खुशी म्हणल्यार कशें म्हणल्यार म्हाका दामोदर मुख्य एक दोनीचे आमगेले श्रीमंत अनंतेश्वर मंजेश्वर आठरपंटे देव तो मुख्य मामाय कल्पवृक्ष मामाय तशेंच आमगेले गुरुवर्य श्रीनिवास माम वय वय तशें जालें तशेंच श्रीनिवास माम आनी कशें म्हळ्यार आता विंदूर सोदूच काम तुमगेलें हांवें सोदून जाल्ला विंदूर सोदून जाल्ला ताका त्या कणकणी कशी काडचे मात्या कणकण कशी काडचे म्हण क्लीन भारी चंद वार्तालाप जाल्ले धन्यवाद धन्यवाद श्रीनिवास माम मेगेले योग तो तसल मनशाला हांव उरलोचो मेगेलो एक योग ते कशें म्हणल्यार केलो जाणां कशें गो बट हांव ताणी खंयची म्हळ्यार तुम्ही उल्लोच इंटरेस्ट पळोवन तांगेला टाइम दिल्ले म्हळ्यार तुम्ही खुशीन एक वार्तालाप केला प्रूफ कॉल येवचे नाही कसाल म्हणल्यार केलो जाणाका ताणी टीव्ही घालताची टीव्ही घालता चॅनल मेगेले येता ते मागीर तांदूळ मग्न जावन वताची आनी उल्लोच पळयल्यार कळटा भय मस्त कश्ट पावले नाही तांणी मस्त कश्ट पावल्यात तांणी कारण हांव सत्य सांगता कोणेय केलेला अपराधांचो तांणी कश्ट पावल्याची
नवा त्या केला जन दुड्डू होमू ते हे म्हणून मस्त खर्चिताचे. केला नवा कंचा ते मिळले 1-2-3 महिने आता तुम्ही रिलीफ त्या पेंडुला मध्ये कसं पुरा पडेल नाही मग आता मस्त परिहार पुरा केला वारनी कंचा आणि मस्त परिहार पुरा कोण सलू पडले ना नाही तुम्ही नाही नाही त्या कशी म्हणल्या रे तुम्ही पुरा करेक्ट सांगली तांगेला नाही कशी म्हणल्या रे त्या कोरणी जाण्याची तापत नाही म्हणल्या रे दुड्डू खाऊन घालला तांगेला नवा बाय पुराच्या नाव करून दिता त्या करून दिता म्हणतो कोणाने कसं नाही केला तांगेल नावार केला तांक तिके नेमदी म्हणला जाल्यार हे पुरो दोश निवारण जायनी कळना बट ऍक्च्युअली कंटो केस म्हणून ते कंटो काडगाची तांगेला उपास तुम्ही परिहार सांगोस की नाही का बाई मला एंड जाईन ना आता समस्या मात्र सांगितलं या समस्या कसल केल्यार कसल परिहार जाता म्हणून त्या पडून तुम्ही डिटेल जाऊन पडो बाय जनाला पेटेना कोणालागी पेटेना होम हवन ते कसलेना ಖಾಲಿ ನಾವು ಸಂಗೇಲ್ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಚ್ಚುನು ತನ್ಗೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ केलेलं देव ತಂಗೆल देवा ಮಿತ तेदत्ता तांकां तमगेले एक जनाक अशी एक क्युरियोसिटी असता नाही मग तुम कसले चार्जेस होय कसं नाही त्यामुळे आवा तुमगेले ते दुसरा येईल तेवढं सांगलाय होय हांव कोणाला दुड्ड घेना म्हणून जाल्यार तुमी बटमाम तुमी कसाल म्हणलें नायक माम तशें सांगू ना ते एक शास्त्र सांगचे तुमी काणीक पटोवन दिया म्हणून सांगता तुमी सांगायची कसं सांगतो मला नायक मग आता तुम्ही शिकेल एक विद्यास बाय खंयची एक वस्तू एक धर्माक म्हण जावचे ना म्हणून खंयची वस्तू आता तुम्ही इतली विद्या तुम्हाला सांगताच आता पूर जण एकूण असता म्हणून सांगू जाना नायक मग तुम्ही रात्री 1 घंटा फोन करचे 12 घंटा फोन करचे ना त्याने आमगेला ना आमगेला म्हणताना तुम्ही एक तुमगेले काय चार्ज म्हणून फिक्स केला रे आता हांव सांगेल म्हण नाही नाही अतिरेक आता ताच्या पुढे म्हाका पापणीचे हांव कसलें घेनाशिल्लो म्हाका देवान जाय जाल्यार दिलें ना आतां आतां हांव कसलें केलां म्हळ्यार तुमी तेजो सांगलां तें म्हाका वय म्हूण दितलें तुमी एक भटमामा कसलेंय धर्मा करूनाचें शास्त्र न्ही तांकां समस्या पर्याय आसा तांकां तुमी तांणी कितली ताकद आसा तांणी पेटोवची काणिका तें हांव गजाल करता तें दुसरें काण दवर न्हू देवा कामाक अन्नदानाक दुर्बल चेडवांक पुस्तकाक परत हांव तांकां एक नया पयस काणा मागीर हांव म्हाका गजाल म्हणल्यार पिरामीड डाच पळय कशें येता तें लायक आसा करता म्हणल्यार हांव कोणाला तुम्ही केतून हाडोवचे हांव गुजरात वचून हाडोवचें एक नंबर दिसता अशें पुरो डिस्प्लेन एक नंबर दिसता आसा कॉल कोर न्हू कसले एक समस्या आसल्यार न्हू नायक मग जाल्यार इथं निमगू येता त्यान म्हाका तांगेलें नांव नाका नक्षत्र नाका कसलेंय नाका खंयचेय जावकाल तुमगे समस्या निमगू येता आनी पेंडुलम मुखार मागीर कोणाक हांव भिवयना म्हाका समस्या सांगता परिहार करूं सांगता तांचो नंबीक जावका तांकां नायक विश्वास विश्वास येतल्यार मॅजीक शे जाता तांकां आतां केलो जाण एक म्हयन्याक सांगलें हांवें तांकां कसलो जालें म्हळ्यार तांणी कंप्लीट बदलावण जावन गेलीची एक बायल मनीशांनी एक 2-3 जण दंपती तांणी साधारण एक 15-20 वर्सां कश्ट पावता आसाची म्हणल्यार तें तांगेल्या पुर्वजाला आस्ती खातीर नाका जाल्यार माट मंत्र कृत्रिमा नीच शक्ती आव्हान करून दिग्बंधन करून प्रयोग केला म्हणल्यार बायल बामणान समस्या नाच्या चेडवान समस्या नाच्या पुत्ता आनी बासू गलाटो वय ते म्हणल्यार दिक्कूबाल जावन वच्यो का म्हणून मजाक ते एक आसा डावट त्या आतां कालान चलता म्हूण चलता येता म्हणल्यार हांव सांगता कशें म्हणल्यार आतां केलो जन आसताची तांत्रिका मांत्रिका म्हणून सांगताची आतां भटमाम सांगताची तुमी हवन करताची वय तुमगेलें काम करता मंत्र आसा तांचे इथं हांगचे आतां मंत्र एफेक्ट आसा वय तशीच केलो जन कसो करता म्हणल्यार तांकां दुर्बुद्धी आसता एकल्याक वायट करूं न्हय संपादन जावचें तें ओडा तुमगेलें सीदा संपादन पयशे तें तांचो संपादन 10 वंट मेळटा तांकां 1000 गटल्यान घेताची कशें म्हूण हांव सांगता मग कशें म्हणल्यार एक देवस्थाना वचचें तुमकां तिगे गोतोच न्हय अशें एक नाल्ल घेवन वचचें तो कसली मंत्र सांगून देवा ते शक्तीक थंय आशिल्ली एक गण आसा पळय तांचो आव्हान करता एक स्मशान घाली स्मशाना वचून थंय वचून तो आव्हान करता ताजे भितर आव्हान दिग्बंधन करून सोडता तें दवर न्हू दिग्बंधन रावन ताजे निमित्त तें काम करयता तशें जावन न्हू तें तोंदर येता तें पुरान तूं काडूं जाता आनी तो काडूं जायना हांव काण दिता कशें म्हणल्यार
आमगेला एका ब्रह्मास्त्र आसता कसन म्हणल्यार हे नीच शक्ती आसना तांकां दिग्बंधन आशिल्लें आमी सोडवान दिवचें आतां एक तुमकां एक रूमा घालून बंद कर तुमी एक म्हाका एक रूमा घालून बंद केला म्हणलें क्या तुमी सांगलें काम पुरो हांव कोरका म्हाका पडटा सीता गिता पुरो घालताची जाल्यार म्हाका भायर वचचें ना त्यान कसान जाता सगळ्याची दिग्बंधन आसता तळमळ येतं हय तळमळ येता म्हाका एक स्वातंत्र्य ना म्हणून तशें जाल्यार तेन्ना कसो जाता आमी लायक म्हाका एक देवान दिलें लायक हें कसलके देवान म्हाका स्ट्रायक केल्लें तें दिग्बंधन केल्लें तें हांव रिलीज करून दिता तूं हें पेंडुलामांनी मग ताणी येद्रास का की ना कसं कोणें नाका म्हाका वय 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 ते म्हळ्यार अशी अशी मनशां ना खंयचे म्हणून आमी सांगत ना आमकां वय दुष्ट शक्ती आराधन करून आवाहन करून दिग्बंधन करून प्रयोग करता आसा ते दुष्ट शक्ती हे तांगेलें बंधन सगळें सोडवान दिवन आनी कांयच करून येयना तें एक शाश्वत दान वचून रब्बो म्हूण सांगून आमी पेंडुलामांनी सुमार वेळ लागता केलें कडलें कसां जाता तांकां कृतज्ञता जाता आमकां तांणी आशिर्वाद ब्लेसींग करून वता त्यान आमगेली शक्ती आसना हजार गटल्यान वाडता ते दुष्ट शक्ती म्हळ्यार तांणी दुष्ट शक्ती हे मनशा निमित्तान दुसरें दुश्ट काम करूचें आनी तशें न्ही आमी सोडून दिल्ले कडले ते चांग शक्ती पुरा शेंगाची ते मंत्र तंत्र घालून नाका जाल्लें काम करताचे तितल्या आतां कसं तुम्ही आता कसं सोडून दिता आमी पेंडुलामान तितलें काम करता पेंडुलामा आतां तुमगेलें नागाल बीदी आसा म्हणलें क्या हे पेंडुलाम दाखयत तुमकां त्यान आमी कसान करता ती नागा बीदीक आमी हें तांकां तो देव नाग म्हळ्यार आमी आराधन करून देव ताका कसान करता म्हळ्यार त्या पार्टी सांगता पळय तुमी अशें चिंतून मंजेश्वरा वच्च्याची पेंडुलाम म्हणटा खंयची देवस्थान म्हण येता कुडूप जाल्यार कुडूप येता कुक्क्या जाल्यार कुक्क येता आमकां मंजेश्वर आमकां JSP तांकां मंजेश्वर 8 पेंट्या देवस्थान ते वच्चे न्हू नागाक नाल्ल मारच्यो प्रतिका प्रसादू मागीर कार्तीक पुजा मागीर देवाक नंदादीपू तें करून प्रतिका प्रसाद तांणी घेवन येवका तुमगेले का नंबर सांगा ना एक तुमगेलो नंबर वय म्हगेलें नंबर 973 11 67 888 आनी एक नंबर आसा ते तुमगेलो अंत आसता पयलीं तुमी बॅनर केलें पळय 70 ते हांगाचे नंबर न्ही म्हगेलें 70195888 सांगायचे 70 सुरव्या तुमी हांव सांगलें सुरव्या नंबर सांगा 973 11 67 888 जालें न्हू आनी एक नंबर आसा 70 ते मेळनातले ताका केला जालें 70195888 दोन नंबर आसा आतां सांगलें फुडले नंबर ते म्हळ्यार हांव चेड उपयोग करना केन्ना लागीं सोडून वता दोन नंबरान तुमचे एक नंबर आख्खा सुरव्या हांव सुरव्या सांगलें केल्यार तांकां पुरो येता प्रोग्राम जत्तरी नायक मामा तुम्ही कॉन्टेक्ट करत जाल्यार प्रोग्राम अंत वळारी लाईव्ह अंत कशी तांणी मेळताची मागीर जाल्यार तांगेले टायमींग आसा लाईव्ह अंत तुमकां कसले निंबूचे आसपा जाल्यार तुमकां डिस्प्लेन एक नंबर दिसता 7019 वय एक बेळतंगडीतल्यान एक कॉलर आसा प्रथमेश म्हणून सांगून नमस्कार नमस्कार उलय हॅलो गुरुजी सांगा गुरुजी म्हण नायक मामा म्हणून सांगा तुमी पुरो या म्हाका या वजी आल्या कशें मातशें वचना खंयचे म्हाका वजी आल्या मत वज्जिलाले तांकां सांग ना कितले वर्स रा तुका म्हाका 16 वर्सां न्हू वय बळ्या इदा हांव वाट फस्ट PO वचिता सर जायत राय पळय रे ते तुम्ही आशिल्ले घेतले का जालें तंत्र समस्या आसा पळय धनात्मक चलानी जागानी पळय तांतू कांय समस्या ना आतां तुगेल्या घरा आतां दवा कंपाउंडा भितर कसले समस्या ना आतां समस्या अशी म्हणल्यार तुगेल्याची समस्या कळ्ळें सांगता सुरेपूत हो तू वय तशी प्रथमेश म्हण न्हू आतां म्हळ्यार तुगेल्या निमित्ताची के हें आसा तुका म्हळ्यार तुका
देवाला अनुग्रह येदे आसा परिपूर्ण जालें मा अन्यक ಮತ್ತೆ आजारीतले आलोचन तुका कसं झालं त्यांची ಮತ್ತೆ करून आलोचन करता असता वाजील मन वचन तेव्हा येना म्हणून तेव्हा ಮತ್ತೆ घेऊन ಮತ್ತೆ कुंभ करून घेता वय ना हां त्या ज्ञानात ब्लॉकेज करून घेतल्या रे तुका कशी ಮತ್ತೆ येवचें वाजीलें ಮತ್ತೆ वरचें तू येना म्हणून तू साध्य आसा मग करू साध्य आसा म्हणून सांगा मागीर ಕೆಲವು ಸಲ तुका चंगा सांगलें रे तू किरकिर जाता न्हू बाबा मलगाड्यान कोण येदवो करल्यागी चंगा सांगल्या रे तू किरकिर जाता तांणी उलयलें न्हय वा तू उलयल्यार तांकां किरकिर जाता तुगेलो लौकीक जाता तुगेलो आनंद न्हू तू शिकचें त्या परत तुगेलो लौकीक बाकी खंयच्याकय तू श्रद्धे दाखोवचें ना तुका जन्माक घालेलें जन्माक घाल न्हू तूं तुगेलें शिकचे टायमार तूं ताकाचे तुका इंट्रस्ट दिवपाची समूह संपर्क दिवन तूं वाड जावचें ना केलो जन म्हणल्यार कसो जाता केलो जन आर्नीक आसना जायतो आदाय आसना केलो जन चेडूं कसन करताची बैकार येता कारार येताची वटला वता ते करताची ते म्हणल्यार केलो सर ती तांणी कशी आमकां आशा जाता ताका समूह संपर्क दिवन येवचें हें म्हणून सांगता उलोका प्रथमेश वय जाला वय हां तेच जालें तूं कसाल कोरका म्हणल्यार सकाळी उठा न्हू आननी नांव न्हेव न्हू देवाक दिव जळो न्हू देवा नमस्कार घाल न्हू नम्माल पांय दवर न्हू मेले कोणकी कळनाचे कसलें चुकी जाल्यार शेम दिव न्हू उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जावं म्हणून आशिर्वादकार म्हणून सदां तांगेले पांय दवर हें कोरका जायत वा हां देव अनुग्रह करता एक वर पळय ज्ञानांतल्यान म्हाका वापस फोन करी तुका एक वेवस्था करून दिता आमगेले कॉस्मीक एनर्जी प्रोसेसर म्हणून आसा तूं रात्री ते दवरतना न्हिदता त्या मत्या वयर दवरल्यार समजता इदा जायता प्रथमेश थँक्यू हार्ड डिस्क स्पेर जाता ऑल द बेस्ट एग्जाम ओके देवरा अनुग्रह करता थँक्यू म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಚೆಲ್ಡು ಹಾಸ್ पळय ಕೆಲವು ಜನ ಬಿತ್ತಾची ಚೆಲ್ಡು पण नाही 16 वर्ष इतले असो हांव सांगितलें तांकां लौकीक म्हळ्यार गोतना आतां समूह संपर्क निमित्त वाडता चेडू आनी आतां कसाल म्हणल्यार ಕೆಲವು जन बुदवंत आसताची चांग आसताची वाजिताच्यो तांकां भंय कसाल म्हणल्यार मार्क इतले मेळनातले म्हाका आना ममन जोर करताचे म्हण तेंचे मात्यान तूं आं तशें जालें निमित्त शानच जा तांकां बरो आमी कसाल करताची आमगेले पिरामीड आसता ताजे भितर बसून तांकां सम करता आमी धैर्य येता अशी पॉझिटीव एनर्जी येता नेगेटीव येवचें ना जायना पिरामिड तूं कितले वर्साच्या वयच्या बसोवचें पुरा हे कितल्या वर्साचे बसूं येता तें 8 फिटाचें आसा 10 फिटाचें आसा नाही चेडू वांक म्हणल्यार तुमी चेडू वांक सांगना पळय चेडूंक एक 4 जाणां बस समस्या येता तांकां तेंची वाजयता नाही चेडू म्हळ्यार सनसान प्राय तांकां पळना 8 वर्सां थंय आगात 8 वर्सां वयची आनी देवू म्हणटा ती हय 8 वर्सां वयची 8 वर्सां नंतर आसना तांचे ज्ञान येता समूह संपर्काचें मागीर चेडूंक 5 क्लासाक मागीर आस पळय तांकां दुसरे चेडूंक पळोवन आमकां तशी कोरका म्हणून मना येता तशें जावन तांणी हें जावचें मागीर केलो सर कसा जाता म्हणल्यार वाजिताची हावसूल भैया ताणें आतां तुमकां पळोवन गुरुजी म्हणून हय कन्नडांत पुरे गुरुजी आतां तुमकां कन्नड चॅनलांत पुरे गुरुजी म्हणून आपोवचें की हांव नायक मामू म्हणून आपयता नाही तांणी आपयता वय म्हणल्यार तुमी पळयता न्ही संन्यासी जावं रुद्राक्षी हे प्रकार वय तें न्ही म्हाका कसलें किंमत जालें देवान सांगिल्लें चलता आसा ज्ञान दिता आसा म्हाका ज्ञान दीत गेल्यार लायक जाता आसा तुमी ते सांगतना कळ्ळें नायक म्हणल्यार फस्टाच्या कॉलरा तुमी ते पुरे तुमकां ते जागे पिक्चरा मना आयली की तशी ते आमकां पेंडुलमा सांगता आमी ते देवान दिलेले अनुग्रह तुमी सुखी येता कळ्ळें हांव जे आडका म्हणलें की नायक म्हाका विसरला ते कशें म्हणल्यार पळय 1 वर्स फुडें हांव प्रोग्राम दिल्लो वय तेदा ना प्रोग्रामाक आतां दिवची तुमगेले लैवाक मस्त डिफरन्स हांव चेडत कोणाले उरलें ना इतको एकाची कसल म्हणल्यार आमी मौन जावना सुका एक दोनीचें तांणी कसल न्ही ताका आमी चंदू करून उत्तर दिवका तिन्नीचें आमी कोणाचे द्वेश साधन करूनच जा ताका उणेपण करूनच जा म्हळ्यार तो एकलो विद्या शिकला तो शिकल्यार तांतो करचें सामर्थ्य ताका आसा आतां मेगळ्या एकलो शिकता तो मेगळ्या भशेन मुखार वता त्यान म्हाका झाळ येवच्यानच जा
हांव तागेलो कसालें म्हणटा सांगितलें हांव घेवन दुसऱ्यांक तांचो उपयोग करता तें आसल्यार आमकां कसाल जाता म्हणल्यार हें जाता मागीर कसाल म्हणल्यार आतां हांव केलो डिसिप्लीन केलो आमगेलो कशें म्हणल्यार कोणें जावं का कोण जाय जाल्यार आमकां एका कॉल कोर येता कॉल केल्यार कशें जालें हांव तांगेलो सुरवेक एड्रेसू पोस्टल एड्रेस पुरो निमगीता वॉट्सॅपार पेटयता मागीर तांकां हांव फोन करून सांगता 8 घंटा फोन करायचे मागीर हांव तांकां अपॉयंटमेंट दिता तशी सुमार जाणां युट्यूबान तूं पळयता आसताची वय 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 तशी त्या कोणाकय प्रश्न आसा म्हणल्यार रे सुमार जाण पळयता आसताची युट्यूबान तरी कमेंट करचे भाशेन तुमकां एक लायव्हान एक ऑप्शन आसा कॉल कर न्हू तुमी उलयल्यार कशें जाता नंबर आसा तुमगेला वय कुडल्या सांगता हांव तांगेलो समस्या आनी कुडले कसले तुमकां आतां ह्या प्रोग्रामान तूं नक्षत्र जातक कुंडली कसलें कसलेय नाका. जावका म्हणना काल तुमगेले तोंडा शब्दांनी खंयचे गांव म्हणून सांगल्यार जालें म्हाका तितलेंच तितले तुमगेले कसले तुमगेले पळयत जाल्यार गांवय नाका म्हाका तुमगेले तोंडा शब्द आसलो मागीर शब्दान तूं पुरान एक आमकां मेळटा आं ते पेंडोला म्हणल्यार तितले नमुने शक्ती आसा आतां न्ही नायक मग तुमी आतां म्हळ्यार परगांव वचता आनी मैसूरा प्रितीन आपयला तुमी परगांव वचर आपयला की कसो विशय हांव म्हणल्यार म्हाका आतां दुसऱ्या कारार गेल्यार हांव जाल्यार 1000 किलोमिटर करता दुसऱ्या गेल्यार म्हाका मातशें हुंचार वंकी सोर जाता ट्रेनार वता हांव जाल्यार आतां प्राय तुमी आतां परगांव चल पळय तुमी घरांत बसून वचूं समको हय पुरो तांणी जावं जाल्यार येता मागीर तांकां येवचें अगत्य आसल्यार हांव तांकां सांगता येयाची म्हणून त्या दीस एक दीस तांकां दवर न्हू तांगेलो पुरो परिहार कर न्हू परिहार करी म्हणटा हांव तितलेंच तशें जालें म्हणल्यार आमकां आतां प्राय जाता कशें सांगता फुडें आमगेलो कुलदेवस्थानाक 2 म्हयन्याक वता आशिल्लो तें कोरोना आयलो ना ताजे मागीर तेणें बंद केलें आतां कशें जालें ट्रेनार वचून देंवन मागीर तें मडगांव करून टॅक्सी करून वचचें हांवें फुडें कार घेवन वता आशिल्लो मेगेलें कार म्हणल्यार लॉंग जाता 3 दिसा 3.5 हे प्राय टायमार आमी जागृती करता देवाला अनुग्रह आसता हय आतां जाल्यार हांव रात्री वता हांव ट्रेन करचें म्हणून सांगना तें आमगेलें मदनांतेश्वर देवान म्हाका घेवन वचचें म्हणून हांव लागचें हय तें जालें निमित्त एक 60 किलोमिटर उडपाचो म्हणून हांगा तो देव चला सीता आमी कसलेंय करूं जायना म्हाका म्हणल्यार आमगेल्या अनुभवान सांगचें हांवें तो देव आसा पळय पुरो वेवस्था करून दिता कोण देवाल्या जळा उदक काडटाची तांणी फोन येता स्किमून ना ना ते हांव फोन उबार तुम्ही लाईव्हवर नंबर सांगले ना वय अशी लाईव्हवर नंबर सांगितलाय तुम्ही आताची नाईक मामा फोन करता असायची प्रोग्राम जत तरी फोन करायची वय वय लाईव्हान उरलो का जाल्यार अनेक नंबर आसा लाईव्हात एक नंबर आसा त्या नंबरार कॉल करायची नांगा नाईक मामाला नंबर रिंग कंटा बट येता त्या नवा नम्मा टीव्हीत एक उण्याक 25-40 फोन येता तांकां तशें सांगचें मागीर आनीक सुलभ म्हणल्यार फोन करचे जाणांची तांगेलें नांव तांगेलें एड्रेस पिन कोड घालना मागीर वॉट्सॅपाक पेटयल्यार तांकां वग्गी मेळटा पुरा जाणांक एक हें दिता कशें जालें अवकाश दिता म्हळ्यार तांकां बाळ कश्ट रस्त्याचे केलो जाणां कसले परिहार आसला तुमकां वळा आतां हाजें नागाल दोश आसल्यार देवाल दोश आसल्यार माट मंत्र कृत्रीम शरिरा वैयक्तीक आसल्यार मागीर निमित्त कसाल करूं जाता मेळटा तें सांगता तुमी नंबीक दवर न्हू तें कोरका करचें कोणाक म्हाका न्ही तुमी करचें तुमगेल्या देवाक एक पुत्र तुला एक सिंधू म्हणून कॉलर आसा नमस्कार उलयाची नमस्कार मामा नमस्कार उलयाची ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಾನ್ ಉಲಯತ್ವಾ ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ಸಿಂಧು ಬಂದು उलयाची ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಸಿಬಾರ नका नका नक्षत्र राशी परी कसले नका आजी म्हणा पेंडुला मान मुखांतर ताने उत्तर सांगताजी कसा प्रश्न आशिल्ले ಮಿಗೆಲ್ ಮುಕ್ಕಾರಿ ಲೈಫ್ ಕೈಸಿ मुखार तांगे लाईफ कशी तांगेले एक जनरल प्रश्न आतां तुमी स्वंत घर आस की कशी कसं मामा तुमगेलें स्वंत घर आस की भाड्या घर की कशी म्हण निमगेलें हांवें ಬಾಡೇಗಾರ भाड्याचें न्हू वय जाय तें घर कशें आसा म्हण पळयता सुरवेक त्या घरा वता तुमकां लायक जाला न्हू वय मामा आं तशें जाल्यार तुमी आनी तांचो आलोचना करचें नाका नाही तांकां घरा विशय नाही नाही लाईफ कशी तें हांव सांगिल्लें फस्टाक आमी बसशील जाग समज पळय का वय करेक्ट आं आमी बसशील जाग समजल्यार मागीर कसले जाय जाल्यार करूं ते आमकां भयना देवाल वेरेक नंबीक जावन देवाला अनुग्रह घेतल्यार आं तुमी भविश्या विशीं आलोचना करची नाका हें कळ्ळें
तुम्ही बसेल जागो लायक आसता तांचो काय दोश ना तशें जाल्यार नेमी कसल करता की तांचो देव तुमकां अनुग्रह करून तुमकां उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करता कितें ताची मातूर करचें गत्या ना जय मामा समना हांव सांगेल समना बाय वय समा समा त्या घरला वता तुमकां खंयच्यान उणेपण मेळ्ळी वय बाय वय हें घर सोड काल तुमी तुमगेलो सोंता कोर घेवन वताच करचे पयशे बोडे घेवचे जाल्यार म्हाका एक उत्तर नेमी घेवचें कितें जय मामा जय जायत घेनाका म्हणून तेव्हाय सांगता हांव जय धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद म्हणल्यार केलो जाणा जाग घेताची घेवन जाता तूं केलो पुरो दोश आसता नाही नाही म्हाका एक प्रश्न आसा हय तांणी तांगेले मुखारचे भविष्य विशयी मिळना वय. तुम्ही घर समज म्हणलें वय. मुखारचे भविष्य उत्तर मेळ्ळी तांकां म्हणलें कशी गो तसो आतां तुमगेलें आनी मिला हांगा तुमी हांगा सिटार बसलाच करेक्ट वा तुमी हांगा संतोशार कुशीर बसलाची वय आतां तुमी त्या जाग्यार बसलाची त्या जागो लाग आसतना मागीर तांगेले भविश्या विशयी निमूच्या गती न्ही त्या म्हणल्यार तांकां समृद्ध जालो जाग मेळ्ळा भाड्या जाल्ल्यार आं सांगेल कळ्ळें तुमकां वय वय ते आमगेलो केलो पुराय ते आतां बसशील जाग न्ही ते जाग्या फल फल ते जाग्यार बशिलो धन्य तो न तशें जालें तांचो वत ताचें तांकां चांग जाता आयलां सांगेल कळ्ळें तुमकां आतां तुमी आतां प्रोग्राम करता गोपट्ट म्हणटा वय वय तुमगेलो केलो पुराय ना म्हाका बारीक खूश जाता येता म्हळ्यार केलो नवे नवे चेडू म्हणा प्राय तांकां प्रोग्राम पयर एक लाख मंजेश्वरा चेल्ल्या दिले ताका केलो नाका जालें तो तशी अशी म्हणा न्ही काय जाल्यार तुमी हें करनाशी ताका एक दिलें ताका एक ते कसाल जालें तुमी गेल्यार व्हडपण तें तुमी हांगा बसचेल निमित्ता तुमी एक दिलें वय वाय कोणाय दिनाची तशी वय तशेंच तुमी बसयेल जाग्यार जाग्यार बसल्यार आतां देवस्थानां बसला तुमी बसल्यार थंय तुमी सांगिल्लें वाक्य सत्य जाल्यार तांकां तितले विश्वासात तुमगेलो वयर आतां कळ्ळें तुमकां वय वय असो जाग करेक्ट आसल्यार त्या जागा निमित्त तुमी अभिवृद्धी जाता त्या निमित्त कशी येना ना येना वय अनेक कॉलर सांगा कोण जाल्यार निंबूचे कितले जाल्यार निंबूचे ना वय वासुदेव महाले म्हणे कॉलर आसा नमस्कार हो नमस्कार मामा नमस्कार उलयाची सांगायची. नायक मामा आसा जांबेलोट मला 2 क्वेश्चन विचारितो एकच एकाची एका काय मला तशें न्ही अनेकलान कॉल कर का ना तशें नायक मामा सांगा कसं वासुदेव म्हगे चेलो अपार्टमेंट घेवका म्हणटा आयदर मंगळूर और उडपी खंयची जायत म्हणून अपार्टमेंट तांकां घेवचें आसके चल्ल्याक हा. मंगळूर जायत की उडुपी जायत म्हणून तांकां कन्फ्युजन आसा खंयची गांव जावं जाती कसं नाही नाही तुमकां खंयची गांवांत घेता म्हणून म्हाका निगंट करून सांगायची नाही तो मंगळूर जेव्हा आमकां मंगळूर घेवका म्हण आसा ते आमकां घेता ती म्हणून आतां तांकां मंगळूर 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 जाता हय तें कसं जाल्यार मंगळूरांत तुमकां तितलें भविश्य ना तांचो फ्लॅटांतू एक काम करायचे आतां तुमी फ्लॅट घेवन जाल्यार खंयची गांवां घेवं येता म्हण निंबूचें न्ही हय आयदर मंगळूर और उडपी उडपी राब्या सांगता हांव आतां फस्टाक तुमकां घर घेवचे योग असो पळयता सद्याक म्हगे चेल्ल्याक मामा पळय चल्ल्याकाची अर्जंट करचें नाका ताणें कसो मा हा 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 आं चल्ल्याल टायमाची काय समना हा त्याच टायम आसा खंयचे दोन नाका जाल्यार मेळटा हांव सांगता चेड समय ना हा मामा कितलो समय वचो सादारण हें दक्षिणायन दावो दक्षिणायन जेवका वय कार्तिक मास जाता ते घेवची पयशे फुडें म्हाका फोन करून निमग्याची ते कशें आसा म्हूण सांगून इत्या म्हणल्यार गेलो फ्लॅटां तूं ते जाग आसा पळय हांव तुका ओपन जावन सांगता कसाल म्हणल्यार खंयचे जागा तांणी बिल्डरां तांणी घेता ती एका रिजाना केवी आसता एका नागांव हें आसता हुत्त आसता आं केलो प्रेतांनी आसता ते पळोवन घेवका आमी त्या म्हणल्यार कोटी गटल्यान दुड्ड घालून केलो जन घेताची मागीर केलो जनान घेतिलो आसता तांकां मागीर हांव सांगलें इमिडिएट सेल करीत तांचो चान्स जायना आतां दुसरें आतां कोण जाल्ल्यार मागीर सुरवेर निमितात ते जाग घेव येते तांगेल चलो तांगेलें सांगचें आतां आं ते जागो ते जाग आतां तुमकां जाग घेवचे योग आसा एक कार्तिक मास येवो इतें घेतना वय घेतना मेले एक उत्तर निमगे ते जाग घेव येतोय म्हणून म्हणल्यार तागेले चिके जातका ग्रहगती दोश चिकेची दोश आसता तो जातकांत ताका समजान घर मेळटा हय हय कळ्ळें वा
दशांचो अनुभव सुद्धा आणि अनुभव सुका ना मा वय 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 सद्दाल निमित्त त्या दशांत नाका घेवचे जायता वासुदेव तुमगे नंबर बेगीन गेले Number. व्हॉट्सअप नंबर आता पेटेल्यार बरें आशिल्लें नाही नाही नंबर तुमका प्रोग्रामान सांगला आता वळी एक पळया अपास येता ओके ओके जायत ना म्हळ्यार मस्त्यान कॉल Okay, करता नाव- देखून येता थँक्यू ओके ओके थँक्यू थँक्यू ताका समजाला म्हणल्यार आता तागेला ग्रहगती समना एक कसं गोष्ट नाही आता तुम्ही तावळी मी केलं अशी विषय सांगला ना माझे चान्स दिताचे पण सांगून आता लाईव्हान तो हांव सांगचे म्हाका एक विशयार बेजार आसता नाही का? सांगा असं म्हळ्यार आता इतले ज्योतिशांक आपयता आमी वय आमकां कसले लाभ ना वय. ज्योतिशांक एक इंट्रोड्यूस करचे ते पुरा जाता वय बट आमगेल वेळी एक अपवाद येता ना वय. म्हळ्यार ಕೆಲವು कशें म्हळ्यार ज्योतिशांगेले एक पर्सनल प्रॉब्लम आसता वय ಕೆಲವು कशें म्हळ्यार आमकां फीडबॅक येता ज्योतिशांगेले वय. ज्योतिशांगेले तशें म्हणटाना ಕೆಲವು पटी दिसता ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಪಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ जावक म्हणून एक ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ ಚೇಡ್ದ ಅವನು वय. नाही ಕೆಲವು ಪಟಿ हांव तुमका इतले पळय करता नाही ते तुमका डायरेक्शन दिता तांणी तो अशी यो अशी म्हणून वय कळलं हांव कोणाके दिना मेगेल तशें काम नाही आता कसं म्हळ्यार आता खंयचे एक विशयान प्लस नेगेटिव्ह दोन्ही असता असं असं तशें म्हणून ಕೆಲವು पटी म्हाका दिसता ह्या प्रोग्राम जावकावे पळयता. कोरकावे पळयता. म्हणून तशें नाही मनांत एक मना बेजारशी हां पळयता प्रोग्राम जावोवपाची न्हय हां जाल्यार ಕೆಲವು ಜನ विद्वान जावन आसताची तांगेल कसाल म्हणल्यार तांगेल लेवल वैरी आमगेल लेवल सकल तांणी PhD डॉक्टर डबल डिग्री MRCS FRCS केलेलं तांणी नाही नाही हांव समाज नाही हांव सांगिल्लें समाजा सांगिल्लें हांव तुमकां उदाहरण सांगिल्लें वय. तसं हांगा कसं जाता म्हणल्यार हे तुमी नवे नवे जन आपयले कोडले तांकां एक नंबर जाता हे बट आमकां सारकी करता हे चेडवांनी आपण हाडू आमी थंय त्या वचूं का आं आमी विद्वान आमी इतलीं वर्सां शिकल्याची नाही 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 ज्योतिशांत नाही problem नाही नाही. दोशी नाही प्रति जनाक ते तशेंची आमकां जाय जाल्लें आसतना आमगेले मध्य चरखे आनी हाड घालना आमगेले मेगेले कसले समस्या दिसता की पळया न्हय पळयता तुम्ही देवा देवा जाऊन समजावून चलताची नवा वय तुमगेले समस्या ना तुमगेले समस्या ना आमी देवा तुमगेले समजावून चलचे. वय तुमगेले मन चांग पुरा जन एक तांकां एक Encourage करता, उत्तेजन करता. शिकिला आनी तांकां एक चान्स दिवका आतां म्हळ्यार टीव्ही एक लाईव्ह दिवचे चान्स दिवचे म्हळ्यार बारीक कश्ट हांव सांगता आतां नम्मा टीव्हीन तूं दवो ते मेळ केलो बारीक कश्ट एक टीव्ही केलो मेगेला घेनाची बाकी तांणी कितले 4,500 रुपया घेताची आता मेगेल कसले प्रॉब्लेम ना ना हांव सांगचें म्हणल्यार आता अपवाद तुला म्हळ्यार कसले तुमगेलो आसला अपवाद धैर्यार नाही. मुखार वचचे तुम्ही त्या देवा सोडचें वय. धैर्यात आमी सर्व- कसाल म्हणल्यार मेगेले वरी केलो जन सांगताची हांव सांगता कसा म्हणल्यार तो तांगेल उलयता हांगेल उलयता नाका गती ना आमी धैर्यार मुखार वचचे आमी सत्यार देवाल आसल्यार देवाल मुखार वयर वचचे. भायर घालचें तांणी कसालें घाल आमकां तांगेल निमित्त कसालें जावका म्हूण ना खंडीत हां सांगा कॉलर आसा बेंगळूरांतल्यान शंकर म्हणून एक कॉलर नमस्कार नमस्कार हॅलो नमस्कार उलयाची शंकर म्हणून बँगलोर तकून उलयाची उलयाची मिगेल आरोग्या विषय आणि उद्योगा विषय निंगोक आशिल्लो कशें म्हण मुखार जाय येता कितले 6 वर्सां मिनिट आसता नाही Ah, 41. 6 मिनिट आसता हां कितले जाण आसताची कितले वर्सां तुमकां 41 हां स्वता जाग्यार आसोची भाड्याचें ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲ हां तुगेलें हाडनालें न्हू वय, कंपाऊंड की फ्लॅट कंपाऊंड इंडिपेंडेंट घर इंडिपेंडंट बेंगलोरांत पळय त्या जाग्यार हां तुमकां अभिवृद्धी जायना हांव सांगता वय बाय ತೊಂದರೆ जायनी अभिवृद्धी जायनी चेड वय वय ना बाय आशिल्ली तशी आसताची वय तांतू देवाला अनुग्रह आसा नागालची गेची तुमकां दोश आसा हांव सांगिल्लें काडलें नागालें वय तांतू नागदेवाक कसं कोर न्हू हें केल्यार जाता जाग्यार तो नागाल दोश ना तुमकां पर्सनल जावन नागा दोश आसा ताका परिहार करका तें पळयता तुमकां कितें जाग्याचें पळयता तुमकां न्हय जाग्या वटेलच्या दोश हांव सांगिल्लें काडलें
त्यावेळेस वय. श्रीनिवास मामा सांगले बळा त्यांनी वय. क्लीन असताची तांगेले जागे नाही जागे आशिल दोषांक आकर्षण शंका आहे तशी. वा हे म्हणा त्या जाग्यार आपल्या आता हांव सांगला विंदाची उडी वेल्यार माथ्या कणकणा पुरा येता बसच्या जायना भायर जावया म्हणून होय म्हळ्यार आमी पुरो केलो वा पळयता न्ही पेट्रोला बग्गी. वय पानी वय मिसळ. तेच जालें न्ही तुमी कसाल करचें म्हळ्यार आं तुमकां म्हगेलो वॉट्सॅपा एक आतां समय अवकाश उणें आसा तेच जालें सांगूक परिपूर्ण जायना वॉट्सॅपार नंबर दिला न्हू तांकां पुरसोत जाल्यार थोडी तुमी सांग्या निमगे तें हांव सांगता इलें देव अनुग्रह करता इलें जय 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 थँक्यू म्हळ्यार तुमी सांगलें आनी 6 मिनिटां सुचय म्हणल्यार म्हळ्यार कशें येता केलो जाण मस्त जाण आशा रस्ताची तांणी कसान कोरका म्हणल्यार तें आतां हांव सांगता केलो जाणां तूं कितले गुंडाल्यार मेळना श्रीनिवास मामान सांगिल्लो दाडी नायक मामाल प्रोग्रामाक कितले गुंडाल्यार मेळ्ळें म्हणून तुमी ताका बेजार करच्यो नाका कसान म्हणल्यार हांगा हाका यूथ ऑफ GSP निमिल्यार तांणी नंबर आसता गेल्या वय नंबर तुम्ही लाईव्ह सांगली न्हू नाही वय सांगलें न्ही तुमगेला नंबर आसा तुमकां फोन करून निमगे येता वय. लायव्ह मागीर तुका कसान ते म्हणल्यार पळयला लायव्ह सांगला तुमी म्हाका मेळ्ळें म्हणून म्हाका चान्स गेले म्हणलेंच नाका तुमी कसाल करत म्हणल्यार वॉट्सॅपाक तूं कोणा मेळ्ळी तांणी वॉट्सॅपाक तांगेलो एड्रेस पोस्टल पिन घालून म्हाका वॉट्सॅप केल्यार हांव तांकां पुरो रेजिस्टर करून घेता करून हें करता कशें जालें तांकां हांव फोन करून सांगता कितले घंटे फोन कर तुमकां केदार जावं तें अपॉइंटमेंट दिता म्हणून एक लास्ट कॉलर आयचे दिवसाचे मुंबईतून रामनाथ भट म्हणून सांगू नमस्कार उलयाची नमस्कार उलयाची ऐकत असला ऐकत मुंबई दुखून कॉल कर मुंबई दुखून कळलं कळलं नाव रामनाथ भट म्हणून प्रश्न निमया तुमगेला हा म्हळ्यार लास्ट टाइम हांव मत कॉल केला सो हेल्थ इम्प्रुवमेंट आसता हां सो लिटल थोडे टेन्शन आसता लास्ट शनी दुखून म्हण सांगता ती पुराजाने कसं काय सो आतां इम्प्रुवमेंट कशें आता फुडल्या भाशेत तांणी मस्तपणी कोरोनाच्या पुरो तांकां सांगिल म्हणके जल्ला काय वय. तिला टेन्शन असता त्या शनी बाधा म्हूण मस्त तांणी ऐकून आयला हा, पळयता. शनी निमित्त ते टेन्शन तांकां म्हण त्या वय व्या नाही व्या कशी म्हण ते मात्या घेवचे नाका शनील बाद शनील बाद म्हण माता घेवची आतां नाका कसं म्हणटा नाही का हांव सांगता कसं म्हळ्यार देवालय ग्रह बाद आसल्यार तांकां आराधन केलें तांकां हें हें जाता कसं जाता करून येता तांणी बाद दिनाची म्हणल्यार दुसरें कसले दोश सोपळयता कितले प्राय तुमकां देवालय अनुग्रह उणें 28 28 म्हळ्यार तांकां देवालय अनुग्रह उणें आसा कुलदेवस्थाना वर्सा एक सर्ती पण वचून देवाला प्रसाद भेट करून ते एक दीस राबून येवका मागीर इश्टदेवाचे जिगे देवाला अनुग्रह उणें आसा हेका मागीर ना बोंबय तुला न्हू मागीर नागाल दोश आसा कुटुंबाच्यो बोंबय तुला म्हणाल ना वय 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 रामनाथ भट बाय समनवा मागीर केलो तांकां रामनाथ भट बोंबय तुला नवा वय 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 तांणी कसाल करता म्हळ्यार पुरो आयकून तांणी सांगिल्ले वरें केलें ना जाल्यार तांकां येदे नेम्मदी मेळटा मागीर हो सूर जाता कंप्लीट परिहार जायना तांकां हांव सांगिल्लें कळ्ळें तांकां न्हय बाय करेक्ट ना हांव सांगिल्लें हा हा तुमी तांणी सांगिल्लें पुरो केलें ना तुमकां नेम्मदी मेळटा मागीर हो तशी सूर जाता वय की न्हय उल्लो का लाईव्हवर उल्लो का नाही म्हळ्यार लास्ट एक पण त्या प्रश्न कळलं तेन्ना ब्रह्मचारी दोष म्हणलें कोण हांव सांगा न्ही हांव एका हें दोन नाही दीस तुम्ही नाही तुम्ही म्हणलें नाही लास्ट अष्टमंगलान तू नष्टमंगल सॉरी प्रश्न म्हणलं त्या आता नायक मामा लागीं तांणी सांगिल्लें काय पळयता वय तशी आसता न्ही की ताका परिहार जाय न्ही त्या तुमकां संबंद वयलो पळयता कसं करना सर रामनाथ तू हांगा म्हटल्यार कितें कसं नाही म्हटल्यार कितें कंपनीन तो हां 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 पण आतां ह्यो दोश आसना ब्रह्मचारीलो अंक संबंध धनात्मक केला न्ही अंक संबंध पळयलो न्ही आतां न्ही काही रबल्यांची त्या जाग्यार आशिल्लो संबंध पळयलो तो दोश इता तें सम कोरकता न्ही अंक तांणी लागता आमकां आमी तें कोरका म्हणून केलो चॅनल वाद जालें आनी कसं ना न्हू ना जालें तितल्याची जायत रामनाथ ओके ओके थँक्यू तशी नायक बाब जल्ला 8 गंट जल्ला वय आसो कसं म्हळ्यार ना बाबा प्रोग्रामा विशयी एक लास्ट एका बेगले विशयी पळयाची जायता
कसं सांगा नाही अशीच एक सांगता प्रोग्रामा विषयारी कशी पळयता त्या- तुमगेले पर्सनल पळयता जय, फस्ट जय, जय. पळय तुमकां देवाला अनुग्रह परिपूर्ण आसा देवा म्हणल्यार तुमकां कसलेंय आसो कश्ट कोणेय देवान एक सहाय करता वय जाल्यार वय म्हणा खंडित, करेक्ट वा खंडित ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಮ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಅತ್ತ अडचण येतं होय, खंडित ಕೆಲವು ಜನ ನಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಿರ್ಕೊಳ್ದಿತ್ತ ತುಮ್ಗೆ खंडित मस्त होय. वयवा होय. करेक्ट म्हणल्यार मी म्हळ्यार सामाजिक फील्ड असताना ते सामान्य सामान्य नाही ते आमकां तशें येवच्या नज्जा येवचनाचे होय. आमकां ताणें करूं नज्जा कोरोनाच्या खरं. कळ्ळें तुमगेलें उत्तर घडोवची होय, तुमी आशिल्लें आशिल्लें थंय सांगताची होय, जाल्यार ಕೆಲವು ಜನ तुमकां किरकिर करताची होय. आम्हाला लाईव्ह अंत मस्त पेशन्स घेताना एक मग वय म्हाका गोत आसा आता live वाचे नंतर हांव म्हाका पडोवन कोणी सांगचें न्ही, पटकन आमकां किडोच्या पळयल्यार हांव नाही, नाही, ताका सटक्क जवाब दिता. आमकां पेंडुलम आपलयता कसाल म्हणटा म्हणल्यार तुमगेलें उत्तर घडोवची वाक्चातुर्य आसता तुमगेलें एक जाल्यार देवाला केलो अनुग्रह. वय म्हणजे त्या देवा सुरवात सांगला देवाला अनुग्रह देवान केलो सो तुमी सांगचे न्ही त्या देवान नंतर तुमगेलें दिब्यारी होय, देवस्थानां जाल्यार देव आराधन कर देवान सांगचे तुमी होय बा, खंडित कळ्ळें तेका जावन जाता केलो जन कसो तांकां विघ्न संतोष येवलो म्हूण सांगताची करेक्ट करेक्ट केलो जन ತೊಂದರೆ तेल्लो तांकां भारी संतोष ಬಾರಿ जावचे. ಖುಷಿ आणि हा. ಹೇಳಿಕೆ ಪೊಳೋಚ ಜಯನ ಪೊಟ್ಟ ಉಜ್ಜ वय ಅಪಪ್ರಚಾರ वय ಅಗತ್ತಿನಾತಿಲ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ तुमकां कोप येना होय लाईव्ह अंतेना मागीर येता ना येना हांव सांगता येना म्हण बरोवन दिता येता म्हणल्यार येता नाही हांव सांगता इथे येता सांगता तेव्हा येवचें कारण आसा आतां तुमगेलें देवाला न्हू लायक आसता तुमगे कसालें दिसलें एकलो कसल की चांग जावका म्हूण आसा ताणें तुमी सांगिल्लो रे आयकना आसल्यार तुमकां कोप येता खंडित तितल्यांचे मागीर चांग विशय तुमी एकल्याक सांगल्यार ताणें अनुसर करना आसल्यार मागीर पेट्ट घालल्यार तुका सांगचें बरो सांगला मारे हांगा सांगिल्लें बारे तूं करना जाल्यार मागीर कसलो जावचें तुमगेलें येवं नका नेगेल कसले नेगेटिव्ह असकी नाही नाही पळयता तुमगेलें नेगेटीव ना नेगेटीव असो पळय तुमगेलें नेगेटीव येना साध्य ना तुमी लागीं कळ्ळें इत्याक गोतोच बा तुमकां दुसऱ्या निमित्त तुमकां तोंदर जावचें तुमगेले निमित्त तुमकां तोंदर जायना वय जाल्यार वय म्हणा वय बा वय करेक्ट आतां पळय तुमकां स्थान मान गौरव जावका म्हणना तुमकां आपोवन गौरव मेळटा स्थान मान मेळटा ताची आशा ना तुमकां एकणें जाल्यार आनी एक देव दिता म्हूण तुमी सांगताची मागीर अन्योन्यता आसता घरल्यागी वय आं मागीर समृद्ध जीवन चलाशें तुमगें आसताचें कित्याक देवान म्हळ्यार टाकला. दुड्डू न्हय वय समाधान मनुष्य कसो जावका समृद्ध जावन एक दीस काडचे करेक्ट आशिल्लें आनी तृप्ती पावचें Correct. तशें केलो लक्ष घातल्यान जावका हांव कोट्यार बी म्हाका एसी कार घेवं का तें ना तुमकां दिवस चंद रोचू का कितलें मेळना तातूंत देवान दिलेलें म्हणून संतोशान तुमी स्विकार करून देवा समजून चलताचे मागीर अंड्यादा बाय अंड्याला काडटली दोड्ड्यादा बाय काडटा आपण म्हण गाय आसा तोळून तूं कसाल म्हणल्यार बाणाचे वय ताजे तोंड बंद येत गे वय हे गळ्याचें दोड्डे म्हणल्यार उलयचें वय. तें बंदूच्या जायना म्हण तें आमी ताका मातयेवन लगाम ना. आमी ताका मातयेवन करूं ना कंट्रोल करचे ना वय सुणे बोगता आसा गुर्तू ना नासल्यार आमी सुण्याच्या पुया जावचो प्रत्येक सोडा मरता बसला आमी वच्चा जायना. जाय जितला बोंगता असता आमी आमगे लोटार आमी आमगेले करेक्ट वाट दवरून घेवन चमकला जालें तुमी एक सर्ती आमगेले हांगा येयाची जायत नाही तुमगे पुरा ते रिलीज करून दिवचे जाता आमकां कितें समय जाल्ले देवा अनुग्रह अशी करता. तुम्ही इतली वेळू येवन मस्त जनाक माहिती दिलेलं का आमगे चॅनलातून आणा आसा बा तुमी केदारनाथ पयला रे आमी येवन गेले का जय जय आं सेव करून घेवन आसता कळ्ळें अशी अखेर एक वीक्षका लागी मस्त विचार हांव डिस्कस केले लास्ट ताका हांव मेगेल निमगेल्या उद्देश कसा म्हणून सांगला रे एक मजान म्हाका हेंय सांगला जनाल निमगिता बटमामू जनाल लैवंतू निमगिता जनाल परिहार निमिता वापस सांगेल नाव सांगता म्हूण म्हाका सांगून आज ही जनाल म्हूण न्ही हांव मेगेले स्वतः तुमकां हांव निमून दाखयला मात्र मेगेले स्वतः हांव नेगेटिव्ह नायक मामाला कसले आसल्यार हांव लैवंतूची ते स्विकार करूंक तयार आशिल्लो कसले म्हळ्यार हांव जनाल निमूच्या पुरो मेगेल जाल्यार हांव निमूक तयार म्हणून एक सांगिल्लें मेगेले एक उत्तर आसा लास्ट सांगायचे आतां बट हांव हें कसाल म्हणल्यार हें मेगेलें वृत्ती न्हय वय म्हाका देवान कसाल की अनुकूल केला
2014 ಸಲ್ಗಿ 2000 ಸಲ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ 2012 ಸಿಕ್ಕೋನು ಕಡೆ ದೇವನ ಕೋರ್ಕೋನು ಮಕ್ಕತೇನೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವನ ಮುಲ್ಕೀಚೋ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವು ಮಳ್ಸೀನ ಪೂರ ಸಂಗ್ನೆ तू मत अनुग्रह आवस तू अस पाठीबाला अस त्या देवाला अनुग्रह असलं झालं मग विद्या येईल तशा निमित्त आम्ही जनाला मत करू ना कळवा आम कसा स्ट्रेट सांगता कोणा जाल्ला रे मग कोणी नाही आम्ही स्ट्रेट सांगले म्हणजे एक पटी तक दुःख जाता त्याला आमक वैयक्तिक जाऊन सांगले दुःख नाही असेल सांगते त्यांनी सुधारसिताचे मागे खंडित तर आम्ही कसं सांगते म्हणलं तू त्या तुम्ही मत त्याने घेवच्या नव्हत्या कसं असलं न्याय धर्म देव धर्म जाऊन आम्ही चलचे आम कोणी हार तो राय घालचे नाका देव देता 10 मिनिटात देता जिल्हा रे तिथलं असलं झालं नाईक मग तर त्याला देव अनुग्रह करतो कळणार जायत नाईक मग तुम्ही एक मलगड आहे वीक्षका पोवर आहे नमस्कार तुम्ही केदार एक चांद दिताची या ना म्हणून सांगा गेला तुम गेला का या नायक मग म्हणले येता आंदानु मी गेल त्या सांगता आंदानु तुम गेला की जायत वडना असं तशी 8-6 झाले 5 निमिष वेळ उजाला तशी वीक्षका कार्यक्रमामध्ये येतोय तांगेला नंबर सांगला नंबर तुम्ही कॉल करे तर मागीर जाल्यार नायक माम तुमका उत्तर दिताची आणि आज ही मस्जनाका डिटेल जावन सांगू का एक कॉल मेळण्यातला हांव क्षमापण निमिता इथं मला केलो पटी कशें म्हळ्यार आमी तांकां मस्त अवकाश दिवका जाता तशें म्हणून आज ಸ್ವಲ್ಪ जन कॉलर अवकाश दिल्ला तशी कोणाकय कॉल मेळ म्हणजे जाल्यार हांव तुमकां क्षमापण निमिता तशी मुखारचे मंगळारा अनेक ज्योतिष दर्पणा वापस मेळया सदोलते तुम सगळ्यांके देव बरे करो म्हूण मागता लोका समजता सुखिनो भवंतु नमस्कार सांगे ओढ मध्ये दिसतो हा पण तशी तशात आम्ही कसं करता म्हणल्यार तुम्ही म्हाका करायची हांव तुमकां तांकां नायक मामाका केन्ना जाल्यार कोर येता हांव सात देता 5 नंबर 9731167888 त्या ह्या नंबरार व्हॉट्सअप करून तुमगेलो एड्रेस पिन कोड घालून म्हाका पेटयाची इमिडिएट वेरी नेक्स्ट डे पुरा जन कॉल करून एक वॉयस मेसेजर सांगता हांव तुम्ही म्हाका कॉल केल्यार जाल्यार तुमकां खंयचे दीस जावं त्या दीस दिता कोणाकय हांव निराश करना तुम्ही राखो का म्हणना नायक मामान सांगिल्लें पुरो अर्थ जाल्ला म्हण लेखता तुमकां हांव सांगिल्लें तें देवान मेल तोंडान सांगचें जायत